हे न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। हालीं एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धंद्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा। पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज दिसभरांत खंयच्यो घडामोडी घडल्यात त्यो आमचे अँकर्स, रिपोर्टर्स तशेंच सब एडिटर्सा कडल्यान आमी जाणून घेवया। सगळ्यांत पयलीं आमी वचूया आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन, ताजे कडेन खंयची अपडेट आसा ती पळोवया। आयची जी अपडेट म्हणजे कुडचड्यार रस्तो रुंदीकरण कामां लागून राजकारण सुरू आसा। थंयचो जो कावन्सिलर आसा होडारकर आनी काब्राल हांच्या मदीं एक वेगळेशे बारीकशे कोफुसांव दिसता आमकां पळोवपाक। मेन म्हणजे तेंचो जो रस्तो रुंदीकरण त्या वाठारांत जावपाक त्या एका थळाव्यांचो तसोच थंयचो जो कावन्सिल आसा तेजोय विरोध आसा। आनी ताणें सांगला इफ समज जे थळावे आसा तांकां सम कोर्टान ते समज कायदेशीर समज कितें कारवाय करता आपूण तें सदींच तेंको दितलो अशें तांचें ताचें म्हणणें सॉरी। मागीर हाचेर जी रिप्लाय ती आमदार हाचेर जी रिप्लाय ती काब्राल हांणी दिला की तेणें अशें म्हटलेलें आसा की लोक समज कायदेशीर भाशा समज तांकां कळटा जाल्यार आपूण कायदेशीरूच वयतलो। आपूण तांकां नाल्यार अशें जें कितें तेंचें लुकसाण जातालें तें आपूण तांकां भरून दिवपाचो म्हूण आसलेलो अशें तो सांगता। हेजी बातमी तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। कुडचड्याच्या कारेमड्डी बेपीगड वाठारांत चलपी रस्तो रुंदीकरण प्रकल्पाक थळाव्या सयत थळावो नगरसेवक जो आसा बालकृष्ण होडरकर हांणी विरोध केल्लो आसा। हे जर बंद जालें ना जाल्यार कायदेशीर कारवाय करपाची शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्ली आसा। फुडें आमी वचूया आमचे न्यूज अँकर संजना कडेन। मेडशी जंक्शन ते ओल्ड गोवा बायपास मेरेन आमी पळयता की रस्त्यार एक खूब अतिक्रमणां जाल्ली दिश्टी पडटा। म्हणजे आडसरां विकता, कोण काळंगां विकता, पण ह्या अतिक्रमणांक लागून ज्यो गाडयो थंयच्यान यो वच करता त्यो अचकीत मदींच ब्रेक मारता आनी ते थंय कितें आसा तें विकपाक घेवपाक वयता। तर मदींच ब्रेक मारिल्ल्यान त्यो म्हणजे गाडयो आसता तांकां त्रास जाता आनी एक्सिडंटूय जावपाची शक्यताय आसा। तशेंच खंयूय आपल्याक जाय थंय रस्त्यार एक पार्क केल्ल्यान गाडयो यो वच करपाकूय त्रास जाता। तशेंच ट्रॅफिक जॅमूय थंय जाता म्हणून थळाव्यांनी यो वच करप्यांनी कागाळ केल्ली आसा। हाचेर थळाव्या पंचायतीन आनी पुलीस कारवाय करिना म्हणून तिडक उक्तायल्ली आसा। ही सविस्तर बातमी साताच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवची। मेर्शे जंक्शन ते ओल्ड गोवा बायपास मेरेन विक्रेत्यांची अतिक्रमणां दिसून येतात। ती कितें खाद्यपदार्थ विकपाक घेवन बसतात। हाका लागून गाडयो ज्यो आसा मदींच थांबतात, ताका लागून येरादारीची गचमुड्डी जाता आनी हालीसराक अपघाताचें प्रमाणूय बी वाडटा। तेन्ना अपघात जाल्यार हाका जापसालदार कोण असो प्रस्न थळावे जे आसा करपाक लागल्यात। हाचेर पुलिसांची बी आड नदर जाल्ली दिसून येता। फुडें आमी वचूया आमचे न्यूज अँकर दिप्ती कडेन। मायनिंग प्रश्नावेल्यान मुळगांव निर्माण जाल्लो जो वाद आसा तो अजून मिटना। ह्या प्रश्नाचेर उपाय काडपा खातीर तांणी 20 फेब्रुवारीक आतां एक संयुक्त बसका दवरिल्ली आसा। तशेंच जो मेरेन ही बसका जावन असो निर्णय जायना तो मेरेन ही खण जी आसा ती बंद दवरपाचें उतर वेदांताच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्ली आसा। तशेंच आनीक एक स्पेशल स्टोरी आसा। लेप्रसी दुयेंसाचो हो जो हे जे दुयेंस आसा ते ताच्या दुयेंतीचे प्रमाणान जरी संख्या जी आसा ती जरी कमी आसली तरी गोंयान अजुनूय लेप्रसी ह्या दुयेंसाचे दुयेंती सापडटात। ह्या विशींचो एक स्पेशल रिपोर्ट आसा तो तुमी मुजरत आमच्या गोमंतक टुडे बुलेटिनान पळोवच। हो स्पेशल रिपोर्ट मुजरत तुमी 7 वरांचेर गोमंतक टीव्हीच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। फुडें आमी वचूया आमचे सब एडिटर उत्तेजा कडेन। फाल्यां म्हटल्यार आयतारा गोंयच्या देवळांच्यो वेवस्थापन समिती निवडपा खातीर निवडणूक जातली आनी फोंड्याचें जे मंगेशीचें देवूळ आसा ताची वेंचणूक 16 तारखेक जातली। कांय देवळांचे हे जे वाद आसात ते न्यायालयात आनी मामलेदारा कडेन आशिल्ल्यान हे जे वेंचणुके आसात त्यो वादग्रस्त जावपाची चिन्ह आसात। तर जे तालुक्यांनी आनी जी तालुक्यांची देवळां आसात जी वाठारांनी तेतून जावपी 70 मालात 8 देवळांनी फाल्यां वेंचणुके जातली। केपें 15, बार्देस 34, पेडणे
पेडण्यां 40, दिवचल 38, फोंड्यां 48 आनी काणकोणा 11 अशा ह्या देवळांनी फाल्यां वेंचणुको जातल्यो. आनी दुसरी बातमी म्हणल्यार जे PWDचे जे स्टाफ असले ते आयज मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे आनी तांकां जो 7वो वेतन आयोग लागू करचो म्हूण तांच्यांनी मागणी केल्या. तशेंच मुख्यमंत्र्यांनी तांकां आश्वासन दिलां की हो अर्थसंकल्प जाल्या उपरांत तांचो जो 7वो वित्त आयोग आसा तो तांकां लागू करतले अशें तांकां आश्वासन दिल्लेलें आसा. तर ह्यो दोनूय बातम्यो तुमी आयच्या 7च्या बुलेटिनाक पळोवच्यो. तर ह्यो आशिल्ल्यो आतां मेरेनच्यो अपडेट्स. आनीकूय बातम्यो येत आसात ज्यो तुमकां 7 वरांचेर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटल्यो. तेच प्रमाण 8:30 वरांचेर टॉप 25 लायव्ह पळोवपाक विसरूं नाकात. इतलेंच म्हणून आयचें न्यूज रूम बुलेटिन हांगाच सोंपयता. कॅमेरामॅन नितीन सयत हांव समिधा कुंकळकार. हे न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. हालीं एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धंद्यान केल्या. पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आतां ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. पळयत रावात गोमंतक TV.